Hello, I'm Father James Kubicki with a little history lesson today. In 1962, Pope John the 23rd approved some changes in the liturgical calendar. Prior to this, there had been 2 feast days celebrated in honor of the chair of St. Peter. Now, obviously, the Church doesn't honor papal furniture. The chair of St. Peter has to do with the symbol of authority that the Pope, and in fact every bishop, has. His chair, or cathedra, sits in the cathedral of his diocese. Before 1962, there was a feast on this day in honor of St. Peter's chair in Rome, and that feast was moved to February 22nd. February 22nd used to be a feast in honor of St. Peter's chair in Antioch, from which he once led the church before he arrived in Rome. The chair and the office of the Pope are meant to be a visible sign of unity, the unity that Jesus desired when he told Peter, "You are rock, and on this rock I will build my church." Though we're not celebrating the feast of St. Peter's chair today, we are beginning a special period of prayer that's been around for a century, called the Octave of Prayer for Christian Unity. We begin these special days of prayer today, and will end on the 25th, the feast of the conversion of St. Paul. After becoming Pope, when he first sat in the chair of St. Peter in his cathedral in Rome, Pope Benedict said the following about what it means to be Pope. The power that Christ conferred upon Peter and his successors is a mandate to serve. The Pope's ministry is a guarantee of obedience to Christ and to his word. He must not proclaim his own ideas, but rather constantly bind himself and the Church to obedience to God's word in the face of every attempt to adapt it or to water it down.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटीन आयज आमी नोवेनाची भेट पेटयता 5वें नोवेन बोंपाट सायबिणीच्या माना आमची सगळी मागणी आमी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार दवरुया आयची दुसरें तेसांव आमी भेटयता मारिया लुसिया फेर्नांडीस देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता कितें भाशेन आमच्या मागण्यान दवर म्हूण आमचे लागीं आयज मागता आना गोन्साल्वीस आयज किमोथेरपी घेवपाक वता तशेंच युफिमिया फातिमा रॉड्रिगीस आपणा पासत मागूंक लायता तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक तांचे पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी सायबीण मायची मजतीन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आमचें जिवीत शिस्तीन घालूंक डिसिप्लीन हाडूंक आमकां वेगवेगळे कायदे दिता आनी तातूंतलो एक कायदो म्हणल्यार सर्वेस्पराचो दीस आमी पवित्र सांबाळूं जायते पावटी आमचे कायदे आसात ते आमी पाळल्यात देखून देवाक आर्गां दिवया हे कायदे पाळून आमकां बरेपण मेळ्ळां आर्गां दिवया आमच्या जिवितान इल्लीशी तरी शिस्त आयल्या देवाक आर्गां दिवया पूण जायते पावटी हे कायदे पाळिना जावंक आमी निबां घेतल्या जायते पावटी जे कोण कायदे पाळटा तांकां आमी किकोंत केल्यात वो जायते पावटी आमी कायदे दुसऱ्यांचेर आड वापरल्यात असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया आवपातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून थोडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवताक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना हेब्रवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात तर ह्या कन्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव अनितिवंत न्हय पूण आमची व्हड आशा हीच तुमचो बरवासो शेवटाक पर्यंत तीर सांबाळूंक तुमच्या मदल्यान जण एकेकल्यान तीच मिनोत घेवची तुमी आडशी जाली आमकां नाका पूण आपल्या बाळतान आनी तिरायेन
देवाच्या बासावण्याची दायजी जातात ताची देख तुमी घेतोली आमकां जाय. देवान अब्रामाक बासावणी केली तेन्ना एक सोपूत घेतलो आनी आपणा वोड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलो. ताणें अशें म्हणलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भोडटलो आनी तुजी सोसोत इस्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्रामान तीर रावलो देखून देवान बासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेता तेन्ना आपणा वोड कोण आसा ताचे नांवान सोपूत घेता आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपली येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण बासावण्याच्यांनी दायज्यांक उक्तेपणीन दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती बासावणी सोपूत घेवन तीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जायना तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. ताचे विशीं देवाच्यान आमकां पटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या बोरवसाचेर आमचें मन गोट लावून दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा. हो बोरवासो आमच्या जिविताचो गोट आनी तीर नानगोर जंय जेजू मेल्किसेदेकाक परी सासनाक यादनीक पडटल्यान आमचे पासत भितर लिगलोरो आसा थंय पर्यान त्या पवित्र स्नानान तो पावता. देवाचें उतोरें. आयकल्या उतराक जबाब जातलो, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांच्या जमात भोडटा तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासतात. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती ताचेर संतोसतात ताणें तीळ नियाडची. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता आनी आपलो करार सदांच मनांत दवरता. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले परजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओर्चीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भक्ती करून जियेतात ती सगळी शाणी. ताची वाकाणणी तोखता निती खाली. देवाचे जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. Sorvesporat zoi zoi, sorvesporat zoi zoi. वर्तो बाप जेजूचो, महिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. Sorvesporat zoi zoi, sorvesporat zoi zoi, sorvesporat zoi zoi, sorvesporat zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस अशें घडलें,
जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो आबियातार पुरोम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरान गेलो आनी याज्ञिकां भायर हेरांनी खावंक नजो आसलेले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खेले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला. म्हणटच मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. देव फटयता. फादर, देव फटयता अशें म्हणून एका मनशान म्हाका म्हणलें. हांवें म्हणलें, कशे भाशेन फटयलो तुका? पळय फादर, हांव सद्दां तुमचें मीस आयकतां. ऑनलायन येवपाक जायना म्हज्यान, पूण सद्दां मीस आयकतां. आनी हो पॅन्डेमीक जेन्ना सुरू जाला तेन्ना हांवें देवा कडेन मागलोलें, म्हजें काम ना जावंक दिनाका, म्हणजे म्हाका कामांतलो काडूंक दिवं नाका. आनी हांव सद्दां देवा लागीं मागतां मिसाक, म्हाका कामांतलो काडनाका. पूण आतां थोडे दीस जाले जायते जाणांक कामांतले निकळायल्यात आनी तातूंत भितर म्हाकाय कामांतलो निकळायलो. देवान जी म्हाका भासावणी केल्ली की म्हजें काम राखतलो म्हूण देवान म्हाका फटयलो. असलेंच कंप्लेन घडये आमचे मदल्या जायते जाणां कडेन आसत. देवान म्हाका फटयलो आनी जायते जाणांक दिसतलें देव फकत म्हाकाच फटयता, हेर सगल्यांचें घडये आयकता. दुसरे जे कोण मिसाक वचना, ऑनलायन मीस आयकना, वो देवाक वेळ करिना, तांकां पासून देव फावो तितलें दिता. आनी हांव जे सगल्यो वस्तू बरे भाशेन करता, देव म्हाका फटयता. कितें म्हणटले गाय आयज आमी? देवान आमकां फटयल्यान देव आमकां फटयता काय आयचो जबाब जो आमी दिला, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. म्हणटच देव फटयना. ह्या स्तोत्रान खेरीत भाशेन ही देवाची तुस्त केल्ली आसा की देव केन्नाच विसरोना जी भासावणी ताणें आमकां केल्ली आसा. ही भासावणी जी देव आमकां करता ती घडये आमकां समजता ते भाशेन घडये उगडापी जायना. ती अनफोल्ड जाता आसतना आमकां समजता तशी न्हय, पूण देव जाणा ते भाशेन. आनी जायते फावटी देवाची ही जाणवाय आमकां घडये पिशेपण. ही खरी जाणवाय सुरू जाता जेन्ना आमी सर्वेस्पराची भक्ती करता. सर्वेस्पराची खरी भक्ती करता थंयसर जाणवायेची सुरवात जाता. आनी हें समजूंक जें कितें आमचे सभेन घडटा, जें कितें आमचे सभेन घडलां आनी जें कितें आमचे सभेन घडटलें हें जाणा जावपाक हे जाणवायेची आमकां गरज आसा. म्हणटच कोणाक ही जाणवाय मेळटली? जो कोण सर्वेस्पराची खऱ्या काळजान भक्ती करता ताकाच. फकत तुका मेळटा तेन्ना तूं भक्ती करता ती खरी भक्ती न्हय. वो तुका मेळूंक जाय देखून तूं देवाची भक्ती करता जाल्यार ती भक्ती सारकी भक्ती न्हय. पूण भक्ती जावंक जाय आंकवार मारे सारकी, जे भाशेन तिका उतर आयलें देवाची भक्ती करता म्हणटच जें जें कितें देवान सांगलें तें ताचेर पातयेवन तिणें केलें. आनी देखूनच ती म्हणोंक पावली, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी खरेपणूय देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिवितांत सगलें केलें.
जरी देवाच्या पुताक जल्म दिल्लो तें देवाच्या पुताची माय कशी व्हडपण घेवंक ना, वो देवाचेर घालूंक ना. बरें, देवाचो पूत म्हाका मेळ्ळलो आसा जाल्यार सगळें देव करतलो, देवा मुखार आनी कोणाक कोणेंच कांय करूंक नाका असलें घेवन बसूंक ना. पूण एक बरी नागरीक कशी, एक बरी भावार्थी कशी, एक बरी जुदेव कशी, जे कायदे पाळपाचे आसले ते सगळे कायदे तिणें पाळले. हे कायदे पाळटा आसतना कायदे आपणा पासत न्हय, पूण देवा पासत, देवाची भक्ती करचे पासत. आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता सोनवार मनशा पासत केला, मनशाक सोनवारा पासत न्हय. म्हणटच मनशाची अस्मिताय जी आसा देवान दिल्ली आसा ती सगळ्याहून व्हड. कित्याक देवान सगळें रचून जाल्या उपरांत मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपण्याचो केलो. तर जरी तर देवान आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो आमकां केला जाल्यार तो आमकां राखतलोच, सांबाळटलोच, तो आमकां पोसतलोच. आनी जे कितें आमकां कोरार केल्ले आसात आमचे सवे ते तो मनान धरतलोच. हाचो दुबाव जरी तर आसा जाल्यार आमची भक्ती खंय तरी हाल्लली आसा. जायतीं जाणां आमी ही भक्ती खरें काळजान तावन करता, आनी जें कितें आमी काळजान तावन सत मानता आनीक ही भक्ती करता ती आमच्या करण्यांतल्यान दिसती पडटा. जशें आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींग, ह्या हेब्रेवांक तांकां तोखणायेचीं उतरां मेळ्ळ्यात की जो वावर ते करतात त्या वावराचेर आशिर्वाद आसतलो. आनी ह्या वावरान तांचो भरवसो जो तांणी दाखयल्लो आसा तो शेवट पर्यंत थीर सांबाळूंक तो तांकां उलो मारता. कित्याक हो बरो वावर करता आसतना जायते फावटी कांसेरी येता, फॅटीग, टायर्डनेस. समाजीक वावर करता आसतना अशें जाता. आमच्या सृश्टी पासत जो वावर आमी करता तो वावर करता आसतना अशें जाता. म्हणजे कांसेरी येता, आनीक नाका, पुरो मुखार जायना अशें जायते फावटी दिसता. जाल्यार असले वेळार हो भरवसो थीर सांबाळूंक खेरीत भाशेन हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींतल्यान आमकां सगल्यांक हो उलो मारला. आनी जो कोण आपलो भरवसो थीर सांबाळटा आखरेक मेरेन ताका हो आशिर्वाद मेळटलोच. कित्याक देव आपलो आशिर्वाद कशे भाशेन केन्ना कोणा वरवीं दितलो हें आमी नकळो. पूण जरी तर आमी उक्तीं आसावन देव दिता ते भाशेन घेवंक जाल्यार हो आयचो जबाब जो आसा तो आमच्या जिवितांत खरो जाता. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. देव विसरना, देव फटयना. फटयतात तीं आमी, विसरता तीं आमी मनशां. आनी आमी विसरत जाल्यार पासून देव आपल्या कोराराक विस्वाशी रावता. जशे परी आब्रामाक दिल्ली बासावणी ताणें पूर्ण केली तशेंच आमचेय सवे सगल्यो बासावण्यो ज्यो केल्ल्यो आसात घडये आमकां थोड्यो खबर पासून ना, ह्यो सगल्यो बासावण्यो आमचे सवे खऱ्यो जातल्यो हो विस्वास आमी दवरुया. आनी जशें हे कायदे पाळपाक दिल्ले आसा ते कायदे पाळटा आसतना ताचो हेतू कितें, इंटेंशन कितें, हे कायदे कित्याक केल्यात हें समजून घेवन आमी हे कायदे पाळुया. भोव करून आतां ह्या काळार सृश्टी सवें जे आमकां कायदे दिल्ले आसात ते आमी बरे भाशेन पाळूंक, आमकां आमच्या धर्माचे कायदे दिल्ले आसात ते आमी पाळूंक, हे कायदे जे दिल्ले आसात ती आमच्या जिवितांत शिस्त येवपा पासत, डिसिप्लीन येवपा पासत. तर हेंच मनान दवरून आमची मिसाची भेट भेटयता आसतना आमकां कृपा मागुया. जायते फावटी घडये आमी चुकल्या हे कायदे मोगान पाळूंक, जायते फावटी आमी घडये दुसऱ्यांक किकोन केल्या, जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक जज केल्या. हें सगळें आमी देवाच्या हातान घालुया आनी आंकवार मारी भाशेन आमी सदांच म्हणूंक पावूं ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकोर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Pogwinta
म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्परून मानून घेवन. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक लायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूकवीचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट पुरगोटुया. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù noviane toro. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù noviane toro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बासावणी देवाची आमच्या सगळ्या सव्या आसा आनी एक बासावणी खरी. जो कोण आखेरेक मेरेन थीर रावत तो तारण जोडटलो. तर ह्या सगळ्या वायटान जेन्ना आमी फुडो करता तेन्ना थिराय आमी सांबाळूंक देवा सोवे आमी घोट रावंक आनी ताच्या बासावणेचेर विस्वास दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शना पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणी. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका विंगयता आनी आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Io
कृपेचे तुझे बघून म्हाका जिवीत नाबो जेसू आनी पृथ्वी तुझे बघून म्हाका जिवीत नाबो जेसू आनी पृथ्वी निठाव जेसू पुण्यकार सांग तेला पोती तेला विने तातो लोलो रुकागातो बिगोलोलो कुरिसातो तातो लोलो रुकागातो बिगोलोलो कुरिसातो तुझे बघून म्हाका जिवीत नाबो जेसू आनी पृथ्वी तुझे बघून म्हाका जिवीत नाबो जेसू आनी पृथ्वी. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक अपडेट आमच्या तरणाट्यांनी सगल्यांक दिवपाक लायल्या ती म्हणल्यार हो जो आतां वावर आमचो चल्लेलो आसा आमची सृश्टी राखचे पासत CEC म्हणजे सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाल्यां गोंयां येतात. 3 दीस ते खंय आसतले. हे जे प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स जे आसात तांचे विशीं मोलें आमचें रान जें आसा थंयसर वचून पळोवपाक कितें कितें जावपाक शकता. हे पासत ते हांगासर येता तेन्ना आमची तरणाटीं तांकां मेळपाक प्रयत्न करतलीं. ताणें आपल्यो चिटी तांकां धाडलेल्यो आसात जाल्यार खेरीत भाशेन तांचे पासत मागचें. दुसरी वस्त म्हणल्यार 25 तारखेर तावन आमची गोवा असेंब्ली सुरू जाता आनी असेंब्लीन भितर आजून पासून हे प्रोजेक्ट्स जे आसात तांचे भासाभासूय जावंक ना. असेंब्लीन ते पास जावंक ना. ह्या पासत दर एकलो आमदार जो आसा तांणी लोकांचे पासत उलोवपाक जाय. आमचोय आमदार जो आसा ताका आमी लोकांक सांगपाक जाय आमच्या नांवान कितें उलय तें. ह्या पासत तरणाट्यांनी एक चीट तयार केल्ली आसा ती आयज परतून आमी आमच्या ग्रुप्सांचेर घालतले. तुमकां दिसता ते भाशेन तुमी ती ईमेल करपाक जाता तुमच्या आमदाराक. खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जावं आमची कॉन्स्टिट्युएन्सींतली आसात तांणी आमच्या MLA श्री मवीन गुदिनो हाका धाडची ताच्या ईमेलाचेर. नाजाल्यार प्रिंट आवट काडून तुमची सायन मारून तुमी तांच्या ऑफिसानूय ती व्हरून दिवपाक जाता. बदलूंक जाय ते चिटीन कितें जाल्यार तुमी बदलूंकय जाता. आमची तरणाटीं सगल्यांच्या नांवान आपणाची एक चीट व्हरून आमदाराच्या ऑफिसान दितलीं. खेरीत भाशेन 25 तारखेर तावन जेन्ना असेंब्ली सुरू जाता तेन्ना आमचो निशेध हे 3 प्रोजेक्ट्स जे पास जाल्ले आसात पॅन्डेमीक चलता आसतना लोकांक विचारिनासतना सारकी भासाभास ताचेर करिनासतना जे प्रोजेक्ट पास केल्ले आसा ते फाटीं घे म्हूण मागून ही चीट आसा ती तुमी वाचची आनी तुमकां दिसता ते भाशेन तातूंत बदल करून तुमी ती सबमीट करची म्हूण आमच्या तरणाट्यांनी मागूंक लायला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Maria, Mãe do bem.
Maria